आमी मोपा एअरपोर्टार हांगा आयिल्ले येवपाक कारण इतलेंच की सरकार 2012च्यान म्हणटा की पेडणेच्या युवकांक आमी 5000 नोकऱ्यो दितली म्हणून आनी सरकार असोय म्हणटा की आमी तांकां ट्रेनींग दितले जे मोपा एअरपोर्टाक जे जे पळय जे जे आमचे कामा खातीर जे जे युवकाची गरज आसतली त्या तरेचें ट्रेनींग आमी दितले अशें म्हणून सरकार सांगत आसा आमच्या पेडणेच्या आमच्या बांधवांक आमच्या जे बेरोजगार आहा युवकी हांकां तो सांगत आसा पूण आज पर्यंत ते ट्रेनींग सुरू कांय जायना। आयज आमी ते विचारपाकच खातीर मेगा वायल्ड जे GMR ह्या कंपनीन जे मेगा वायल्ड ज्या कंपनीक हें सगळें स्ट्रक्चर करपाक दिलां जी ट्रेनिंगेची जबाबदारी दिल्या तांकां आमी मेळपाक हांगा मुद्दम हांगा आयिल्ले बाबा त्या ट्रेनिंगेचें कितें जालां त्या ट्रेनिंगाक आमच्या भुरग्यांक आमी खंय धाडपाचें अशें विचारपाक आमी हांगा आयिल्ले। पूण आमकां कळून येता की GMR ह्या कंपनीन आजुनूय मेगा वायल्ड ह्या कंपनीक आजुनूय इंस्ट्रक्शन दिवना की ते सुरू करपाक। तेन्ना आमी ज्या GMRचो जो इन्चार्ज आसा मिलिंद बाब हेजे कडेन आमी उलयले तेन्ना मिलिंद बाब सांगता ऑक्टोबर नोव्हेंबराक ते सुरू जावंक शक्यता आसा तेन्ना तुमी जेन्ना पेपराचेर येतले तेन्ना तुमी एप्लाय करा म्हणून। पूण म्हाका आयज ह्या गोंयच्या जनतेक सांगून दिसता की हो सरकार कसो आमकां फटयता। आयज आमकां ऑफिसांक वचपाक सुद्दां आयज भितर वचपाक सुद्दां आमकां मेळना। जेन्ना आमचे सारके जे लोकांची जर अशी परिस्थिती जे आमी फक्त ऑफिसां सुद्दां कार्यालयां सुद्दां वचून विचारपूस सुद्दां करपाक शकना आमकां गेटीर आडायल्ले वता आमकां सारकी सांगिल्ली वचना कितें जाय हे फोनाचेर आमकां उलोवचें पडटा तेन्ना फुडें हें कशें आसतलें फुडें ह्या मोपा एअरपोर्टाचो कितलो फायदो खरो आमकां कितलो जातलो हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आनी हो सरकार आमकां फटयत आसा। आमी विचारलें की सरकार सांगता की आमकां 5000 नोकरी मेळटली म्हणून पूण जेन्ना आमी GMR हेंचे कडेन जेन्ना उलयले इन्चार्जा कडेन तेन्ना तो सांगूं शकना की कितली म्हण तो म्हणटा की जे जितले तयार जाता तशें आमी घेतले म्हणून। पूण सरकार आमकां कितली पर्यंत आमच्या युवतींक जे पेडणेचे आमी आसा ते आमी कितलीं वर्सां तरी आमकां फटोवन कितलीं वर्सां मत घेतले हें हांव आयज सरकाराक विचारपाक सोदतां। तेन्ना सरकाराक मागता की हांगा मातशें लक्ष घालचें आनी जे पेडणेचे जे आमी जे लोक आहा हांकां भितर विचारपूस सुद्दां करपाक जे हांगा मेळना आमकां आडायल्ली वता गेटीर आमकां भितर कांय विचारपूस सुद्दां करपाक मेळना ही हांगा परिस्थिती जाल्ली आसा। तेन्ना सरकारान हांगा सारकें लक्ष घालचें आनी जे आमचे पेडणेचे जे युवती ज्यो बेकार आसात हांकां रोजगार दिवपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचे अशी आज मागणी आसा। सरकार 5000 नोकरी म्हणटा पूण जेन्ना हांगा जेन्ना GMR कडेन जेन्ना आमी विचारता तेन्ना ते कांय सांगू की कितली नोकरी जातल्यो तयार ह्यो तो सांगूं शकना तें उत्तर तेंचे कडेन ना। आयज आमी पेडणे ब्लॉक काँग्रेस आनी पेडणे यूथ काँग्रेसच्या वतीन GMRाक मोपा एअरपोर्टाक हांगा मेळपाक येयल्ले पण आमी पेडणेचे जावन सुद्दां आमकां आयज एअरपोर्टाच्या भितर वचपाक मेळना। सो आमकां आयज एक मोठो प्रश्न पडला की जर पेडणेचे आमी भुरगे जावन जर आमकां भितर वचपाक मेळना जाल्यार फाल्यां कोणाक भितर वचपाक मेळटलें। जो आयज आमच्या पेडणेच्या युथांक मेजर इशू आसा जो म्हणटा तो जॉब बिकॉज आमचे 60 to 70% जे यूथ आसा ते प्रायवेट कंपनीन खंय ना खंय कामाक वयता आनी तांकां 8 ते 10,000च पगार मेळटा आनी त्या पगारान तेंचे आयज कांयच जावपाक शकना बिकॉज पेट्रोलूच 100 वयर पावत येयला ऑलमोस्ट। पण जेन्ना 2012 BJP गव्हर्मेंट सरकार पावरान येयल्ली तेन्ना तेंच्या CMन अनाउन्समेंट केल्ली की पेट्रोल केन्ना 60 रुपयाच्या वयर वचपाक दिवचें ना पण ते आयज पेट्रोल 100च्या भायर पावल्लें आसा। तशेंच जे आमकां जॉब दितले म्हणिल्ले 5000 ते 5000च्या आमकां जेन्ना आमी उलयले GMRचो इन्चार्ज आशिल्लो कोण तो मिलिंद म्हणून तेणी सांगलो आमी कितल्याचीच जॉबाची गॅरंटी दिवपाक शकना। सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करता ह्या सरकारा कडेन जी आमच्या युथ्सांची आयज दिशाभूल करप चालू आसा ती खंय ना खंय दिशाभूल करप तेंच्यांनी बंद करपाची गरज आसा। खूब फटिंगगिरी करून तेंच्यांनी सरकार अजून स्टेबलायज दवरलेलें आसा। सो हांव आमच्या पेडणेच्या युथ्सांकूय रिक्वेस्ट करता की परत BJP कडेन वचून तुमचें फ्युचरय पाड करनाका। एक खंय ना खंय पेडण्यान आयज बदलावाची गरज आसा त्या बदलावा खातीर आमी वांगडा मेळून काम करया। ही जी आयडियोलॉजी इंटॅक्ट आसा ह्या कारणाक लागून हांवें आज ह्या काँग्रेस पक्षान येवपाचें ठरयलें